शुक्रार शेनवार पडिल्ल्या पावसाक लागून फातोड्डा स्टेडियमाची संरक्षण वण्टीचो एक भाग कोसळ्ळो। सुमार 4 ते 5 लाखांचे लुकसाण जाला। ह्या घडणुकेन लागीं तेंकून दवरिल्ल्या 2 गाडयांचे बरेच लुकसाण जाला। RDX को ब्युरो रिपोर्ट। कंपाउंड सकाळी 10 वरांचेर 10 वरांचेर खूप ओल्ड रे 28 वर्सां तेका स्टेडियम बांदले तेन्नाचे हय तेन्ना गाडी बीन गाडी ते तेंगेले भायर पण पार्किंग केली तेजेर पडले ते कितले खबर ना तेंगे मागीर ते समज ते क्लेम करता येयचे आतां घेवन गेले ते गाडी कितल्यो गाडयो जाल्या 2 ते दोन सकाळच्यान पावस आहा हय मोव जावन पडले दिसता हांगाच आशिल्ले आनी आतां काडटा ते आमी फाल्यां म्हणल्यार बांदतात गेले परत कोण मनीस येयल्या PWDचे सगळे आयिल्ले हे आयिल्ले कोण डिजास्टर मॅनेजमेंट आयिल्ले मागीर पुलीस आयिल्ले फायर ब्रिगेडाचे येवन गेल्या तशी हे बी काय जावना ह्युमनाक कोणा मनशाक काय कोणा मनशां म्हणून आमी हांगासून बऱ्या पडले सगळे धांवले